तुम्ही पळयता शेफ डॉन कोंकणी. तर आयचे व्हिडिओ नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. हांव शेफ विनोद नायक. आयच्या रेसिपीन आमी करतले सांसवां, आंब्याचे सांसवां. तर हेजे पयलीं आमी आंबाड्याचे सांसवां केल्ले आसा, पायनॅपल सांसवां केल्ले आसा, अनानस सांसवां. हे फावटी एक वेगळो खूब कमी रेसिपी तुमकां दिश्टी पडटले. युनीक रेसिपी आसा, पिकलेले आंब्याचे सांसवां करतले आमी आयज. एक दुसरे भशेन आसा, ते खूब कमी लोकांक खबर आसा आनी हे आमी त्या भशेन करतले. एकदम रुचीक लागता, एकदम सुंदर रेसिपी आसा. टोटल विगन वेजिटेरियन कितें म्हणा, टोटल विगन रेसिपी आसा. तर हे रेसिपी करपाक आमकां गोठां जाय. ते ल्हान ल्हान गोठां आसता पळय हे भशेन, ते कितें पळोवपाक बरें सुंदर दिसता पळोवपाक. आनी ते जेन्ना आमी सांसवां तयार जाता न्ही तेजे एकदम अप्रतीम जाता. आतां गोठां आमी बरे पिकलेले गोठां आसा, हे भशेन वयल्यान कट करया, हेजे देठ काडया आनी उदकान एक 10 मिनटां दवरया. कारण म्हणजे तेजे कितले दीक आहा न्ही ते सगळे भायर सरून वतले. तेका लागून एक 10 मिनटां एका उदकान बुडोवन दवरया, बरें थंड उदकान. हांवें 5 घेतला, तुमकां जाय ते भशेन तुमी घेयात. 10 मिनटां उपरांत आमी हे भशेन सोलून घेवया. आनी चडशें हांव प्रिफर करतलो अशें सोलप बोटान. हे भशेन दिसतले बोटान सोल्ल्यार. पिलर घेवन सोल्ल्यार मातशें बुळबुळीत अशें दिसतले. हे व्हिडिओ कोंकणी, हिंदी आनी इंग्लिशीन आहा. पयलीं आमचे व्हिडिओ येतले कोंकणीन, मागीर दुसरे भाशेन येतले. 2 कश्मीरी मिरसांग आनी इल्ले मेथी दाणे भाजून घेवया आमी. आनी नाल्ल पळयात, नाल्ला वयले जे काळे कात आसता न्ही ते हांवें पील करून घेतला, म्हणून एक फूल धवे धवे दिसता तुमकां. अर्दवळ नाळ आसा. सगळे घालया भितर नाल्ल. आनी हे 2 मिरसांग आनी रोस्ट केल्ले मेथी सीड आनी इल्लो गोडा तुकडो घालता, इल्लो उदक घालता आनी वाटप तयार करता. इल्लें मोठें मीठ घालता आंब्याचेर. पिंक सॉल्ट आहा हे. आनी आतां वाटप हेजे वयल्यान घालया आनी मिक्स करून घेवया. हेजे खासियत म्हणटा पळय हेत. मिक्स करून घेवया बरें. आतां तडका दिवया. तडका कशी दिवपाची ते पळयात. तेल घेता हांव आनी तेल गरम जाले उपरांत हिंग घालता. इल्लेशें घालप हिंग. अर्दो टीस्पूनाचो अर्दो घातल्यार पुरो. आनी राय टीस्पून आसा, 1 टीस्पून राय. आतां हे सांसवां फुटपाक लागले काय ना आमी करी पत्ता घालया. हे भशेन बरें सांसवां जे बरें फुटपा जाय आनी डायरेक्ट आमी मारया तेजेर तडका. आतां धाकण लावया आनी एक 10 मिनटां दवरया. ते तडक्याचे बरें वाफ तेजे भितरले भितर घुंवपा जाय आनी मागीर हे भशेन दिसतले तुमकां. टेस्ट करून पळोवया. पिकलेले आंबे,
तेज्या वांगडा जे मसालो हे जेन्ना सगळे मेळटा न्ही अप्रतीम अप्रतीम टेस्ट येता, अप्रतीम फ्लेवर मारता. गोडसाण ते सांसवां हिंग ते एक अशें पुश मारता. जेन्ना जशें आमी अशें तोंडान घालता न्ही तेन्ना तुमकां तो फ्लेवर कितें आसा तें कळून येता. अप्रतीम जाल्लें आसा. रेसिपी ट्राय केल्यार म्हाका कळ्ळें. आतां मेळ्ळें दुसऱ्या व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.